नमस्कार येवकार. गोवा टू नाईट उष्मा परब. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. गोंयासारख्या ल्हान राज्याक टायगर रिझर्व एरिया परवडटलो काय ना. पर्यावरण जाणकार पावरात राना मंत्र्याचो विरोध. व्याघ्र वाठार जाल्यार गोंयांत कितें जाव येता. खासा रिपोर्ट. पणजेतल्या एका तारांकीत हॉटेलांतल्या कसिनोचेर पुलिसांची रेड. चालू आशिल्ले बेकायदेशीर लायव्ह गेमिंग 27 लाख जप्त. 11 जाणांक उखल्ले. सुकुबाट आंबेली वेळीत फिदेलिस कार्दोस या 76 वर्साच्या जाणट्याचो खून. दुबावीत म्हूण ताच्या 50 वर्साच्या चलयेक पुलिसांनी धाडला मेडिकल चेकअपाक. संवसारभर येशूचे पुनरुज्जीवनाचो सुवाळो इगर्जेनी मिसा. सगळ्यांक शांती सुखाचो संदेश दिवन गोंयांतूय क्रिस्तांवांचो इस्टर संडे भक्तिभावान. पावस दमटीच्या वातावरणाक लागून पेडण्या तोरशा तांबडी मिरसांगेचे पीक पेड्यार. पुरुमेताचे हेर सामानूय काबार. शेतकार म्हणटा सरकारान आदार दिवचो. आणि कला मंदिराचे फुटिल्ल्या जमनीवेले टायल्सांचेर गेस्टांक येवकार दिवंक दिसता लज. मंत्री गावडेन केलो जीएसआयडीसीच्या कामाचो पंचनामो. काम नव्यान हातान. मे जून मेरेन काम लागतले तडी. गोंयासारख्या ल्हान राज्याक टायगर रिझर्व एरिया परवडटलो काय ना हो जाका ताका प्रस्न. पर्यावरण जाणकार एक सारखे व्याघ्र वाठार घोषित करात म्हणून मागता जाल्यार नवो राना मंत्री गोंयाक व्याघ्र वाठार घोषित करप परवडच ना म्हूण ठाम आसा. देशातले व्याघ्र वाठार पळयत जाल्यार प्रत्येक वाठार लागीं लागीं गोंयचो 2/3 भाग जाता. गोंयांत व्याघ्र वाठार केल्यार कितें जावपाक शकता पळयात खासा रिपोर्ट. गोंयचो राना वाठार टायगर रिझर्व एरिया म्हूण घोशीत जाल्यार बरें काय वायट जाका ताका प्रश्न. पर्यावरण जाणकार एक्टिव्हिस्ट गोंयांत व्याघ्र वाठार घोशीत करात म्हूण एक सारखे मागतात जाल्यार दुसरे वटेन नवो राना मंत्री विश्वजीत राणे गोंयाक व्याघ्र वाठाराची गरजूच ना म्हूण ठाम. राना मंत्र्यांक गोंयांत ही गजाल कित्याक नाका काय म्हूण जाका ताका प्रश्न. बारीकसाणीन पळयल्यार गोंयासारख्या ल्हान राज्याक व्याघ्र वाठार परवडचोच ना म्हूण राना मंत्री उलोवन दाखयता. गोंयांत गरज ना टायगर रिझर्व करपाची आनी हांव जो पर्यंत मंत्री आहा तो पर्यंत टायगर रिझर्वचो विशय हांगा येना. कांय लोकांक आवडटले म्हाजे फर्म अँड बोल्ड स्टेटमेंट्स केन्ना केन्ना कांय लोकांक आवडचे ना. गोंयचो पुराय वाठार 3702 चौखण किलोमीटर आसा. तातूंत राना वाठार 2219 चौखण किलोमीटर आसा म्हणल्यार वट्ट 60%. वर्सां वयता तशें राना वाठाराचो आवाठ वाडत आसा. गोंयांतली लोकवस्ती 15 लाख मायल्स आनी गोंय ट्युरिस्टीक स्टेट आशिल्ल्यान लाखांनी पर्यटक येतात. टायगर प्रकल्पाक कोर वाठार आनी बफर वाठार अशे 2 प्रकार आसता. देशांत 50 वयर टायगर रिझर्व वाठार आसा. मोठ्या राज्यांनी टायगर रिझर्वाक जितली जमीन वता ती मेजल्यार गोंयची 2/3 जमीन जाता. गोंयांत राना वाठार लोकां पासून वेगळो उरिल्लोच ना. हजारांनी फामिली पोटा पाण्या खातीर रानांचेर निंबून आसा. गोंयांत खुबशे लोक रानांत पिकावळ काडून आपलें पोट भरता. गांवगिऱ्या वाठारांनी रावपी लोक रानांतले पिकावळीचेर काजीचेर घर चलयता. गोरवां बोकड्यो पोसपी लोक रानांचेर निंबून आसात. रानांनी ते सदांच यो वच करतात. शेतां आनी गोरवां खातीर खुबश्या लोकांची घरां राना वाठारांनी आसा. टायगर प्रकल्पांत लोकांचेर कसले निर्बंध येवंक शकतात तेवूय स्पश्ट ना. टायगर रिझर्व वाठारांत वाघांचो आंकडो दर वर्सा वाडटा. वाघांचो आंकडो वाडल्या उपरांत तांचो भोंवपाचो वाठारूय वाडटा. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन गोंयच्या लोकांच्यो FRC केसी आसा त्यो तडीक लावंक सरकाराक अजून जमूंक ना. लोकांक राना वाठारांतल्यान भायर काडपाक वेगळो वेवसाय काम धंदो दिवंक सरकाराक अजूनय जमूंक ना. 3702 चौखण मिटरांच्या गोंयासारख्या ल्हान राज्याक टायगर प्रकल्प परवडप सामकोच कठीण.
टायगर प्रकल्पाचो जेन्ना प्रश्न येतलो तेन्ना सरकारा मुखार वाघांचो विचार करप काय गांवगिऱ्या वाठारांनी रावपी कितल्याशाच हजारांनी लोकांचो विचार करप हो प्रश्न येतलो. तातूंतच चडसो राना वाठार आशिल्ल्या तालुक्याचे मतदारसंघाचे फुडारपण राना मंत्रीच करता. लोकांक सांबाळप काय वाघां खातीर रान मेकळें करप हो प्रश्न ताच्या मुखार येताच. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. पणजेच्या एका नामनेच्या तारांकीत हॉटेलांतल्या कसिनोचेर पुलिसांनी रेड मारली. थंय खंय परवानो नासतना लायव्ह गेमिंग चलतालें. पुलिसांनी 11 जाणांक उखल्ले. तातूंत जुगार खेळप्या बरोबर आयोजकांचोय आस्पाव आसा. रेड मारली तेन्ना थंय सापडिल्ले 27 लाख रुपया कॅश आनी जुगाराक वापरपी सगळ्यो वस्तू जप्त केल्यात. सुकुबाट आंबेली वेळीत फिदेलीस कार्दोस या 76 वर्साच्या जाणट्याचो ताच्या घरा फाटल्यान खून जालो. ताचे बरोबर ताची 50 वर्साची धूव मारियानी रावताली. कुंकळे पुलिसांनी पंचनामो केलो. फिदेलिसाच्या तकलेक मार लागिल्ल्यान तो सोंपलो. ताका मारूंक वापरिल्ले लाकूड जप्त केले. बॉडी जीएमसीत धाडल्या. दुबावीत म्हूण मारियानीक मेडिकल चेकअपाक धाडला. गुड फ्रायडेक येशू खुर्सार चडिल्लो. 3 दिसां उपरांत आयतारा तो पुनरुज्जीवीत जालो आनी भावार्थांक परत दर्शन दिलें. हो आयतार संवसारभरांतले क्रिस्तांव मोठे उमेदीन आनी भक्तिभावान इस्टर संडे म्हूण मनयलो जाता. गोंयांतूय मुखेल इगर्जींनी मिसां जाली आनी क्रिस्तांवांनी एकामेकाक हॅपी इस्टराची परबीं दिली. हालीं पास्ताचे पोटोय आमच्या काळजांनी स्वर्गाचे वोत्रे पेटोय. Before I go, I ask you of one thing. Love one another as I have loved you. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. हे म्हज्या उगडसाक करात. पावस दमटीचे वातावरणाक लागून पेडण्या तोरशा वाठारांतली तांबडे मिरसांगेची पिकावळ उणूक पेड्यार. चवळी, हरसाणे, होजांव, मक्याची बोणाय पेड्यार. शेतकार म्हणटा शेतकी खात्यान पिकांक लागपी रोगाचेर उपाय काडचो. झोनल ऑफिसर कानार मनार घेनात म्हूण तांची कागाळ. फुडल्या पिकांक बियाणी विकती हाडची पडटली अशी ताचेर पाळी आयल्यात. शेतां भाटां पिकोवचे सोडून घराच बसचे पडत म्हूण तांकां भंय. आयज आमी आसा तोरशा भागांत आनी तुमी पळयला की हांगा जे मिरसांगाचें पीक जे आसा मिरसांग वाली जावं वांयगी हे सगळें आनी इवन चवळी तांची पिड्ड्यार जाल्ली आसा. सो पावस केन्ना पडनाकच ना हालींच्या वर्सांनी हजू. पूण आतां खूब पावस पडटा आनी शेतीची सगळ्याची नाशा धूव जाता. हे बघा हे मिरसांग न्हू हे भर घातल्या पयलीं तेंची पानां कुटपेल्ल्या सारकी जाली. कुटपेल्ल्या उपरांत आमी वशेरां घातली. वशेरां घातल्या उपरांत ही झाडां कांयच ताका फरकच काय पडंक ना. थोडे शेतकरी म्हणटात हो जो हालींचो पावस पडटा मध्येच पावस पडटा मदीं दमट आसता केन्ना केन्ना
चड एक एकदां खूबय वत आसता सो त्या खातीर तेंच्या एक वेळ म्हणटा ते एक कारण आसूं शकता की तांच्या जे पिकांक जी कीड लागल्या ते कारण जावं शकता. आता ह्या पावसाक लागून कितें जालें आतां कशें कळटलें आतां वातावरणूच अशें लागून जाल्यार वातावरणाक लागून जावंक शकता न्हू. आमी पळयल्या की तेंचे मिरसांग कशे इफ्टीन खाल्ले इवन वाली खाल्ले जे ते वाली आनी मिरसांगो इवन आपल्या घरा व्हरो शकना. हेतून आतां वालीन हें कितें म्हणून करतलो. ती भाजीचो खायर की ना कीड भितर आहा कीड भितर आसता. खावपूच आतां मिरसांगो आतां कितें वाली सुद्दां भाजी व्हरता जाल्यार भंय दिसता किडीक लागून. आतां आमी चवळी केली चवळी सुद्दां भाजी काय बरी ना आसा ती. हाच्या पयलीं ह्या अख्ख्या भागांत हांगाले शेतकरी तो अशे शेतकरी हे पेडण्याचो बाजार नाल्यार म्हापशाच्या बाजाराक सगळे मिरसांगो पिकोवन व्हरताले आनी तीच त्यांचो मेन बिझनसूच त्यांचो मिरसांगांचो आशिल्लो. मिरसांगो आमी अशी मेहनत करून जाता करून हे फुकट गेले आमचे. काय ज्याचो उपयोग जायना. झाडां उब्याची उबी मरतत. हो सगळी झाडां उब्याची उपचार केलो आम्ही पण काहीच जायना. कांयच जायना. काय ताका औषधां कितकी मारली ताका खत कितके पावटी घातला ताका मेहनत कशी केली काय उपयोग तेजो जायना. मिरसांग इतले पिड्ड्यार जाले की फुडल्या वर्सा जर तांकां पीक घेवपाक जाय ते बी जे आसता ते सुद्दां मेळपाक तांकां सद्या कठीण जाल्लेले आसा. आणि वार्षिक म्हणटा दिवस आम्ही असे जर कमी पडत गेलो समजा बी बियाणात आणि ह्याच्यात बी बियाणं काय आमकां मेळना नाही गव्हर्नमेंटाचा तरी पण आम्ही फक्त हेच करतो. काय असं म्हणजे फुडल्या वर्सा घालतले जाल्यार तुमकां बी आसपाक ना. बी आसपाक जाय फुडल्या वर्सा बी आसपाक जाय. बरें असं आसा. सो बी मेळपाकूय आतां मुश्कील जालां. मुश्कील जाल्लो आसा. झोनल ऑफिसर तांकां थोडे अशें सांगतात की तुमी वचा आनी तुमी स्वता खंय तरी बाजारांतल्यान वचून तुमी जाय ते वखद झाडांनी ते मारात. झेडवो कडेन आम्ही फोन सुद्धा केलो अशे मिरसांगो हे सगळे मरतात तर जरा आमकां काहीतरी उपाय जाय. तो म्हणटा झेजुलो म्हणून काहीतरी औषध आसा बाजारात मेळता. बाजारात फक्त एग्रीकल्चर ह्या आम्ही कसं आसा एग्रीकल्चर म्हणजे आम्ही शेतकरी ह्याचा जॉईंट ह्या सर्कल ताका तर तो नाही. तो म्हणटा बाजारात जाऊन बांद्याच्या बाजारातून हे औषध घेऊन ये म्हणजे खूप स्ट्रॉंग आसा. मिरसांगे लायला ते मिरसांगे सामके मेरले आहात. मिरसांगे शेतकऱ्यांनी इतकी मेहनत करून स्वतः दिवसावडे जर तसं पोवपाक गेला 500-700 रुपया जाता. मोदीन सांगले पंतप्रधान आत्मनिर्भर बना. आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण व्हा. ही शेती जी आसा लोक शेती करतात पण त्या शेतीचं असं नुकसान जाता त्याचेरय त्यांनी तो जो आमचो शेतकरी मित्र आहा त्यांनी येऊन शेतकऱ्यांकडे बोलान शेतकऱ्यांची हे समस्या सोडवची अशें म्हाका दिसता. कित्याक जाय ही शेती जर तेंचो सरकार जावं खंयचो झोनल ऑफिसर येवन जर करिना तांकां कळना किंवा कित्याक खातीर अशें घडटा आनी तांकां जर नुकसान भरपाई जर सारकी मेळना जाल्यार फुडल्या वर्साच्यान अंदूच तांचो एक्चुअली मॉरल डावन जाल्लो आसा. जे तेंचें नुकसान जाता ती पळोवन सो फुडल्या वर्सा हे लोक शेत करतले काय ना ते आत्मनिर्भर आसतले काय ना हे सांगपा खातीर जर खूब कठीण जाल्लेलें आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. कोणूय गेस्ट येत जाल्यार लस दिसता. मंत्री गोविंद गावडेन फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरा विशीं उलयतना टायल्सांचे कामा विशीं उलोवन गेलो. टायल्स फुटल्यात कांय कडेन उखल्ल्यात अदीं मदीं टायल्सूच ना. गोविंद म्हणटा काम GSIDCचें. आतां खंय ताणें टेंडर काडून नवीन टायल्स घालपाचें काम हातान घेतलां. मे-जून मेरेन काम पुराय जातलें. फोंड्या अंत्रूज म्हालांत राजीव गांधी कला मंदिराची 1992 बुनियाद घाल्ली. 2002 काम पुराय जाल्लें. मात 2004 लोकां खातीर कला मंदिर उक्तें केलें. तेन्ना मनोहर पर्रीकराचे सरकार आनी रवी नाईक मंत्री. राजकी कारणां लागून 10 वर्सां लागलीं म्हूण तेन्ना चर्चा चलताली. मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा ताणें खंय टेंडर घातलां. काम मे-जून मेरेन जातलें. ताकाच खंय फुटिल्ल्या टायल्सांचेर गेस्टांक येवकार दिवपाक लज दिसता. ज्या तरेन ह्या राजीव गांधी कला मंदिराचें रिनोवेशन किंवा दुसरे वेळा तेजें सुशोभीकरण केल्लें आशिल्लें GSIDCन केल्लें आशिल्लें
पूण तरी आसतना काही फ्लॉज फिटींग ऑफ टायल्सां भितर उरल्या नंतर इमिडिएटली टायल्स उपकल्ले गेल्ले आसा. हांव कोणाक दोश दिनासतना हांव इतलेंच म्हणून की तेजे वेळाचेर हांव चेअरमॅन म्हणून ह्या राजीव गांधी कला मंदिराचो आशिल्लो त्या वेळाचेर ह्या एंटायर ज्यो एक्झिस्टींग ज्यो टायल्स ज्यो आसात ती रिप्लेसमेंट करून परत रिफिटींग करपा खातीर ऑलरेडी टेंडर्ड जाल्ले आसात. फायनान्शियल एक्सपेंडिचर सँक्शना खातीर गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आमी धाडिल्ले आसात. आतांच परत एकदां ऑलरेडी फायल धाडिल्ले आसात इमिडिएटली क्लियर करून दी सो दॅट विदीन नो टायम आमी परत हें काम सुरू करून जें कला मंदिराक जो टायल्स बी कोणूय गेस्ट बीन आसा पण स्पेशल VIP येता खूब लज दिसता हें जावपाक जायना. पूण तरी आसतना पर्सनली आमी लक्ष घालून हें टायल्स फिटींग करून घेवपा खातीर हांवें म्हगेले सगळे जे कर्मचारी जे आसात तांकां आमी हें दिल्लें आसात. बट डेफिनेटली बाय मे एंड म्हणल्यार काम पूर्ण करपा खातीर हांव कटिबद्ध आसा. पूण कितले म्हयने वतले जर एकदां काम घेतलें जाल्यार ओन्ली म्हाका दिसता काम फंक्शन चालू आसता आमकां काम करपाक मेळटलें कारण इट इज ओन्ली टायल फिटींग. इल्लो पोर्शन आमी कंप्लीट करपाक शकता बाय मे एंड किंवा जून एंड म्हणल्यार आमी मेक जर सुरू जर केलें बाय जून एंड म्हणल्यार काम कंप्लीट करपाक शकतले. म्हाका दिसता 45 days आर मोर दॅन इनफ टू कंप्लीट द टायलिंग वर्क. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. आता घेऊया कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मेळया. मडगांवांत दी वेरा डायमंड ज्वेलरी एक्झिबिशन चालू आसा. कमी रेटीत बऱ्या क्वॉलिटीची डायमंड ज्वेलरी मेळटा म्हूण आयोजकांचो दावो. 15,000 ते 15 लाखां मेरेनची वेगवेगळ्या तरेची ज्वेलरी खंय ह्या एक्झिबिशनात आसा. ज्वेलरीन जे वापरिल्ले डायमंड्स आसा ते डायरेक्टली सोर्स फ्रॉम द मायन्स बाय अवर ओन कंपनी एंड देन यूज्ड इन द ज्वेलरी. ताका लागून द प्रायस ऑफ द डायमंड इज व्हेरी लो आणि गरिबां पासून श्रीमंतां पर्यंत आमची डायमंड ज्वेलरी सगळ्यांक परवडची ह्या आयडियानूच आमचे हे प्रोडक्ट्स तयार केल्ले आसा. दीस प्रोडक्ट्स आर मॅन्युफॅक्चर्ड युजींग लायट वेट टेक्नॉलॉजी. सो लायट वेट डायमंड ज्वेलरी ॲट अफोर्डेबल प्रायसीस is what is available today. डायमंडच्या हें काउंटर स्पेशली काउंटर डायमंडचो हांगा स्टार्ट केल्लो आसा. तितून खूब वरायटी अरावंड आतां सद्या तरी एक्झिबिशन आसा म्हागेलें तितून हांवें अरावंड 700 ते 2,000 पीसीस आसा म्हाज्या हांगा. 10 ते 12,000 पर्यंत मिनिमम भितून धरून ते 12 ते 15 लाख पर्यंत नेकलेसीस अशे अरावंड सगळे आयटम्स आसात. सो अवश्य गोंयकारांनी तुमी येवन पळोवचें की हे गोंयकाराचो हें गोंयकारान एक डायमंडचे स्टार्ट केल्लें आसा बरें आनी तुमी जस्ट आनी सगळे डायमंड्स आसात पळय ते VVS आनी बऱ्यांतले क्वॉलिटीचे. हितून खंयच चिटींग जावपाना तुमकां. हांव हें 100% शुअर तुमकां खंयच हें तुमच्या पयशांचे खंयच भानगड जावपाना. म्हणजे तुमकां दिता तो आयटम तुमकां खरो आसतलो. उदकाचो वापर सांबाळून करप हो भारतीय संस्कृतीचो भाग. आज सगळ्यो आधुनीक साधन सुविधा आसूनय उदक पेड्यार जाता म्हूण इंडियन प्लंबिंग असोसिएशनाचे मत. फोंड्या GECत नवे प्लंबिंग लॅब तयार जाता. प्लंबिंग क्षेत्रांतल्यो सगळ्यो गजाली एका क्लिकार कळटल्यो. प्लंबिंगाचें शिक्षण शालेय पावंड्यावेल्यान सुरू करपाक जाय म्हणून मानेस्त उलयले. We are going to write a course for graduate engineers and graduate architects, telling them what is good plumbing, what is bad plumbing, what should be done, what should not be done to protect health and safety of people. This course will be developed very soon and will be promoted in all education institutes. This plumbing laboratory is going to showcase modern plumbing practices, recycling and treatment of water, swimming pool installation, because as you know, in swimming pools there are a lot of deaths which take place, accidents which take place. Indian Plumbing Association has the only code in Asia on swimming pools, by the way. We have a modern plumbing lab coming up in Goa. You will go to any part of the lab, you will press a button and on your TV screen you will see the display of the model and it will explain to you this is a handicapped toilet, why a handicapped toilet, this is a hotel toilet, these are low flow fixtures, these are low flow sanitary ware. We have the philosophy in India about
use, reuse, recycle, which most of the Western world doesn't. We need to reinvent ourselves into our ancient philosophy of saving water. Despite new technologies available to reduce the requirement of water, we are not using in many places, whether it is household or agriculture or industry. This is required for our younger generation right from schools. नागेशी चैत्र पुनवेचो उत्सव मोठ्या उमेदीन आणि भक्तिभावान चालू असा. देवळात वेगवेगळ्यो धार्मिक कार्यावळी, भजन, लालखी, पालखी चालू असतात. सोमारा निमाण्या दिसा महारथोत्सव जातलो. पळोवया नागेशी चैत्र पुनवेच्या उत्सवाची काय खिणचित्रां. साखळे विठ्ठलापुरातले पांडुरंग देवळाचे वाठारात वीरभद्राचो उत्सव व्हडा उमेदीन जालो. फाटली 2 वर्सां कोविडाक लागून वीरभद्र जावंक नाशिल्लो. अंदू 6 दिसांचो चैत्र उत्सवाचो समारोप वीरभद्र उत्सवान जालो. पळोवया चैत्र उत्सवाच्या निमाण्या दिसाचो वीरभद्र उत्सव. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.